नमस्कार. आमचे गोय आमची मनशा कार्यावळीन समेस्तांक चंद्रिकाचो येवकार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळींत आमी भेट घेतात मार्ग मोगी गुरुनाथ बाब केळेकार हांची. स्वातंत्र्य सैनीक आनी समाजसेवक बाब गुरुनाथ केळेकार गांवांत पिरवोळचे मडगांव ही तांची कर्मभूमी जाल्या. गोंयाक राज्याचो दर्जो मेळचो, कोंकणी भाशेक मान्यताय मेळची म्हण बाब केळेकार हेरां बरोबर जायते वावुरल्यात. तांची 20,000 उतरांची इंग्लीश कोंकणी डिक्शनरी सगळे जाण वापरतात. आज मार्ग अभियान नांवाची संस्था आपल्या वांगड्यान घेवन ते चलयतात. मार्गा वयले एक्सिडेंट, मार्गा वयलो कचरो, मार्गा वयलें पोल्युशन, मार्गा वयली ल्हान सहान कारणांक लागून जाता ती झगडी आळाबंदा हाडूंक तांची मार्ग संस्था वावुरता. शिक्षीत गोंयकारांक मार्गार सभ्यतायेन वागात म्हण ते उलो मारतात. चलात तर मेळुया तांकां तांच्या घरा वचून. गुरुनाथ बाब नमस्कार आणि आमचे गोंय आमची मनशा कार्यावळीन तुमकां येवकार. सध्या तुमी मार्ग म्हणून जे काम करतात ह्या मार्गा खातीर आमकां नक्की मार्ग म्हळ्यार कितें हें अजून खबर ना. तुमी समजायल्यार बरें. म्हाका मोठी खोशी जाता. सुरवेचोच प्रश्न तुवें मार्गा संबंदान केलो म्हणून. म्हजे नदरेन मार्ग ही गजाल जी आसा ती खूब मोलाची आनी म्हाका मार्ग म्हणूनच जेवचें आसा आनी मार्ग म्हणूनच दीस सोंपोवपाचे आसात. आज म्हाका गोंयांत मार्ग म्हणून वळखतात आनी ताचो खरोच म्हाका मोठो अभिमान दिसता. आतां मार्ग म्हळ्यार कितें हाचो अर्थ सांगपाक जाय अशें कांय ना. मार्ग म्हळ्यार कितें हें सगळ्या जाणांक खबर आसा. मार्ग म्हळ्यार मार्ग, मार्ग म्हळ्यार रस्तो, मार्ग म्हळ्यार वाट हें आमी सगळें जाणा. पूण आमच्या जिवितांत म्हाका दिसता 2 तरेचे मार्ग आसात. बरोबर. एक आमी चलतात तो मार्ग, आमची भुरगीं इस्कॉलाक वतात तो मार्ग, घरचीं घरकान्न नोकरी करूंक वता मार्गा वयल्यान वता, बाजारांत वता हो मार्ग. आनी आमी जल्माक येत पासून जिवीत सोंपय पर्यंत एक वाट धरतात तो मार्ग. वेगळे वेगळे लोक वेगळे वेगळे वाटेन वतात. आमी जो धरला तो मार्ग हो रस्तो ह्या नात्यान. मार्ग म्हणजे मुवमेंट फॉर एमिटी टुवर्ड्स रोड्स इन गोवा. मार्ग कितें तरी प्रीच करता. मार्गाचो एक संदेश आसा, रस्त्याचो मोग करा तो संदेश. हिंदुस्थानांत मार्ग नांवाची आनी एक संस्था आसा, पूण ती रिसर्च बी तसलें करता, व्हडली संस्था ती. पूण मार्गाचो मोग करात अशें सांगपी एकूच संस्था आसा आनी ती गोंयांत आसा. आणि ती तुमची संस्था आनी ही गोंयकारांची संस्था. आणि सामकी जुळिल्ली तुमच्या नांवा कडेन. म्हज्या नांवा कडेन जुळिल्ली. म्हणजे गुरुनाथ बाब केळेकार आणि मार्ग दोघी सामके एक जाल्ले आसात. गुरुनाथ बाब तशें पळोवंक गेल्यार न्ही सामको मार्गाचो अर्थ तुमी खूब बरे तरेन समजायलो. कोणाकूय कळूं येता मार्ग म्हळ्यार एक वाट, मार्ग म्हळ्यार रस्तो. आनी सगळ्यांच्या जिवितान हो मार्ग आसाच आनी सामको मुख्य जाय म्हत्वाचो असो हो मार्ग. तर हो तुमचो जो मार्ग आसा आनी येदें व्हडलें जें अभियान आसा ताचो जल्म कसो कितें जालो हें आमकां सांगात. हांव म्हणून मार्गाचो जल्म जो आहा तो कोंकणींतल्यानूच जालो म्हणून. हांव कोंकणी चळवळींतलो हांव एक्टिविस्ट. हांव मारुती म्हणून भुरग्यांचें मॅगझीन काडटालो. तें 8-10 वर्सां हांवें चलयलां आनी तें अत्यंत लोकप्रिय जाल्लें. आनी आतां सुद्दां म्हाका काय मेळटा आनी मारुती काड म्हणून सांगतात. आनी म्हाकाय दिसता की तुमी काडच्या, कारण भुरग्यां खातीर जाय कितें तरी. मारुती जर कोण काडूंक तयार आसा जर जालो, आतां म्हजी ती एज न्ही, मारुती जर कोण काडूंक तयार जालो असो जालो जाल्यार ताका हांव मदत करीन. पूण मारुती म्हणून हांवें मॅगझीन केलें आनी 7-8 वर्सां चलयलें. अर्थपूर्ण काणयो दिवपाक जाय ह्या नदरेन हांव जागतीक साहित्य आनी भारतीय पुर्विल्लें आनी अर्विल्लें साहित्य वाचपाक लागलो. मराठी म्हण, हिंदी म्हण, इंग्लीश म्हण. आनी अशें वाचता असो तुका एकांची खबर आसतली खबर ना की हांवें 40 भुरग्यांची पुस्तकां काडल्यांत. म्हणजे बायलेन त्या कामांत कुमुदिनीन म्हाका मदत केल्या. आनी असो सोद घेता आसतना काणयांचो पंचतंत्रांत के हितोपदेशांत म्हाका एक काणी मेळ्ळी. आनी ही काणी अशी, शिवाक धरला आनी तो गळवज्ञ येता
म्हाका सोडयात म्हणून. म्हाका जो कोण सोडयता हां. ताका हांव माणकां दितलो, मोतयें दितलो, आपूण राजा म्हजे कडेन कितें फालता हें म्हणून. पूण एकलोय मनीस ते वटेन जो वता तो ताका सोडिना. आनी ते वटेन मागीर एक भट वता, ब्राह्मण वता. हां. आनी ब्राह्मण त्या काळार दाखयल्ले आसा ते सामके गरीब असतात. हां. ते भटपण करतात आनी घरा कडेन वता आसतना तेन्ना पयशे सुद्दां दिनाशिल्ले, तांदूळ दिता ते थोडे तांदूळ. आनी ताची बायल ताका सदांच थोमणे मारता, तूं कितें घेवन येता काय म्हणून, इतलीं भुरगीं आसात. आनी ताच्या मनांत जाता कित्याक हाका सोडचो न्ही, तो जर इतले म्हाका दिता जर जालो. आनी क्षणभर मोहांत तो पडटा आनी वता आनी पांद्र्याचें दार उक्तें करता. आनी पांद्र्याचें दार उक्तें केल्या शिव भायर सरता आनी एक गरड घालता आनी म्हणटा आतां तुका खाता म्हणून. अरे आपणे हाका मरणांतलो वाटायलो, हाजेर येदे व्हडले उपकार केले, हो राजा म्हणटा आनी हो आतां म्हाका खाता म्हणटा. सामको मोठो प्रसंग न्ही. आनी हो ताच्या हाता पांयां पडटा, तशें करूं नाका म्हणून, आपणें तुका सोडयला म्हणून, आपूण तुजो सोडवणदार म्हणून. तर तो सांगता ना म्हणटा, तूं बरो मनीस आसून लय दुबावना, पूण तूं बरो आसून उपकार ना, मनीस जात जी आहा ती बरी न्ही म्हणून. हांव तुका पांयां पडटा, तुवें म्हाका सोडयला म्हणून. पुणून आतां ह्या मुखार हांव मनीस म्हणटा तो ह्या पृथ्वीचेर दवरचो ना. आतां पांयार पडटा, ताज्या पांयां पडटा, कितेंय करुया, तें बरें बरोबर जायना. पूण आतां तूं राजा न्ही, आतां आर्बिट्रेशन तरी करुया म्हणून, एक संदी करुया. तूं म्हजेर अन्याय करता आनी तें तुका शोभना, तेन्ना एका त्रयस्थाक आमी विचारुया. तर बरें आहा म्हणटा तो. कितें 3 जाणांक विचारुया म्हणून. ते थंय झाडां न्ही, झाडां विचारुया. जाल्यार ते रुखा म्हऱ्यान वतात आनी रुखा भटमाम ताका सांगता अशें 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 घडलें, हो असो आशिल्लो, हाका आपणें सोडलो आनी वतात म्हाका खाता म्हणटा. यो न्हीद न्ही काय म्हणून. रूख म्हणटा न्ही, हीच न्हीद म्हणटा, मनशाक हेंच फावता म्हणटा, आपणा कडेन पळय म्हणटा. कितें झाड दिसलें की मनीस मारता म्हणटा. झाड मनशाक कितें कितें दिता? झाड आसा म्हणून मनीस आसा. उदक जें आहा तें झाडाक लागून तुका मेळटा, सावळी मेळटा, मदेर मेळटा, कितें मेळटा आनी ना अशें ना. आनी मनीस जो आहा ताजो मात सुद्दां विचार करना आनी झाड दिसलें की तो मारता. म्हणटकूच मनशाक हेंच फावता. तेन्ना राजा करता तो न्याय. पळय हो मनीस आहा, हो तुजे कडेन कितें तरी घेवन आयला कितें सांगपाक, तूं कितें तें खरें सांग म्हणून. तर कितें जालां, हें अशें अशें घडलां. भटमाम ताका परत सांगता, आपणें हाका सोडयलो, आतां कितें करचें? हो आतां म्हाका खाता म्हणटा, ही अनीत न्ही काय म्हणून. ना म्हणटा तो. अनीत न्ही, मनीस जो आसा तो प्राणी मात्राक सुखी दवरना, मारता. प्राण्याचो जो प्राण्या पासून ताका हें जो आसा फायदो मेळटा तो विसरून तो पयशां खातीर आनी म्हाकाच पळय म्हणटा तो. आयुश्यभर आपणें म्हज्या भाटकारा खातीर काम केलें आनी आपूण जाणटो जालो, म्हज्यान जायना जालें, हो मनीस म्हाका रानांत सोडून गेलो. शिवाक लेगीत आपूण नाका, शिवान खाल्यार म्हाका बरो. तो मार्ग सांगता. आतां कितें जावं काय म्हणून, कितें म्हजी दशा पळय म्हणून, मनशांनी म्हजी कशी दशा केली ती पळय म्हणून. की मार्गा शिवाय एक मिनीट तुमचें वचना, एक सेकंड तुमचें वचना, मार्ग तुमकां जाय. आनी म्हजी दशा पळय म्हणटा, फोणकुलां चुकतात, मुत्तात, मात सुद्दां कोण मार्ग कोणाचोच न्ही. बैल तरी, कांय बैल तरी, कांय जनावर तरी कोणाची तरी आसात, कांय झाडां तरी कोणाची तरी आहा, पूण मार्ग हो कोणाचोच न्ही. तेन्ना म्हाका दिसता की शिव करता तें बरोबर करता म्हणून. कळ्ळें? खरी म्हणजे ही काणी हांगा सोंपता, पूण मागीर एक कोलो येता थंय आनी तुमचें कितें जालां म्हणटा. आनी मागीर कोल्याक सांगता ती. तेन्ना कोलो म्हणटा, हो पांदरो इतलो ल्हान आनी तूं शिव इतलो मोठो, तूं आशिल्लोच कसो भितर, कोणाक खरें दिसपाचें ना, हें सारकें न्ही म्हणून. खरोच तूं आशिल्लो, पयलीं तें खरें दिसपा जाय न्ही, दाखय पळय तूं कसो आशिल्लो म्हणून. आनी मागीर तो शिव भितर वता. एक भुरग्यांक सोंपयलें काणी. पूण ह्या काणयेन राज्य कशें चलोवचें, सरकारान राज्य कशें चलोवचें, सरकारान रूख जे आसा, रानां जीं आसा ती सांबाळपा जाय, रानां कातरूंक जायना. सरकारान प्राणी मात्र जे आतां मनेका गांधी करता तें आतां सुण्याक सुद्दां राखण दिल्ली आहा. आनी योगायोग अशें ह्यो 3 गजाली ज्यो आहा त्या 2 गजालींक सुंदरलाल बहुगुणा रुखाचें पळयता.
हिंदुस्थानात एक मोठी चळवळ चालली, चिपको चळवळ, रूख सांबाळपाची. हय आता रूख कातरूंक जायना न्ही, गोंयांत सुरू जाली ती. हय हय आणि मनेका गांधी प्राणी मात्राची चळवळ चलयता सक्सेसफुली. आनी मार्गाची चळवळ गोंयकारां खातीर दवरलेली म्हाका ती तुमी दिसता. चलयतात. ती हांवें घेतली. म्हाका साक्षात्कार जालो. हय हांव साक्षात्कार म्हणटा ताका हय की आतां कोंकणी जितले लोक आसात न्ही, हय आतां रथी महारथी अतिरथी आसात, आतां मातशें कलाटन दिवया आनी दुसऱ्या एका क्षेत्रांत या म्हणून, मार्गाच्या क्षेत्रांत या म्हणून. मार्ग जो आसा तो परार्थ आमी सगळे. आनी मार्ग तुगेली जात पळयना, मार्ग कात पळयना, मार्ग धर्म पळयना, मार्ग तूं पयशे काडून पळयना, मार्ग म्हणटा तूं जेव खा, हांगा भुरगीं निर्माण कर, हांगा तुका जाय तें कर, पयशे जोड, लाखांनी जोड, कोट्यांनी जोड, म्हजो जाय तसो उपभोग घे. आनी मनीस मात सुद्दां विचार करनासतना मार्गाचे जितले कुडके काडपाक जाय तितले कुडके काडटा. न्हंय जर माता रस्तो पिता, रस्तो बापूय. हय रस्त्याचो बापूय हांव जातलो, गोंयकारांनी रस्त्याचो बापूय जावचो. आनी सबंद हिंदुस्थानाक म्हजें स्पश्ट मत मॅसेज पावोवपाची गरज आसा. मार्ग जो आहा तो सगळ्यान पयलीं आनी घर फाटल्यान. ह्या मार्गाचो साक्षात्कार जावचे पयलीं हरशीं सुद्दां तुमकां सामाजीक मळार वावुरपाची खूब उमळशीक आशिल्ली आनी पयलीं पसून ल्हानपणा पसून तुमी गोंय मुक्ती चळवळींतय बी आसात. तर बंदखणीय तुमी भोगल्या. तर ह्या बंदखणीन तुमी कशें कितें पावले आनी जें कार्य तुमी त्या काळार केलां, पुर्तुगीज काळार केलां, ताजे विशीं आमकां थोडेशें सांगात. आनी बंदखणीन जें तुमी भोगलां ते अनुभव आमकां थोडेशें सांगात. 30-40 वर्सां पयलीं हांव केळेकार म्हणून सांगना फुडें, मुकुंद केळेकार तुजो कोण अशें विचारताले. लिबरेशन उपरांत मुकुंद केळेकार भायर सरलो. आतां रवींद्र केळेकार तुजो कोण काय म्हण विचारतात. सो मच सो एक मिटींग जर जाली आनी हांव थंय सुद्दां प्रमुख पाहुणो आसलो अथवा एक कोण तरी आसलो, म्हजें नांव घेवपा वाट्याचें रवींद्र केळेकाराचें नांव घेतात. म्हाका मोठी आनंदाची गोश्ट. रवींद्र म्हजो तिपोल भाव. आनी दिसता त्या वेळाचेर रवींद्र बाब दिल्लीसून मिर्ग म्हणून पंद्रशी काडटाले कोंकणींतल्यान. हें म्हजें मिर्गा पासूनचें काम जें आहा तें एक्टिविस्टाचें काम जालें. हरशीं उलोवन बिलोवन पुर्तुगेज आसा म्हूण दुख्ख व्यक्त करप. नागेश करमली थंय येतालो, केप्यां रावतालो, येतालो, आमी मेळटाले बिळटाले. आनी पूण काम सुरू जालें हातूंतल्यान. म्हजें काम सुरू जें आहा स्वातंत्र्य चळवळी संबंदाचें काम मिर्गा पासून सुरू जालें. आनी अशेंच काम करता आसतना एक दीस अचानक म्हाका मेळपाक आयलो टोनी डिसोजा. मागीर तो मंत्री जाल्लो, तो नॅशनल काँग्रेस गोवाचो सेक्रेटरी आशिल्लो, अत्यंत लोकप्रिय भुरगो. आनी म्हाका म्हणपाक लागलो तुजो रिपोर्ट बी कांय ना मरे, तुजें नांव आसा पूण तुजो रिपोर्ट ना, कितें जालां, तूं रिपोर्ट कित्याक दिना? हांव म्हणलें म्हजो रिपोर्ट कसो आसतलो? तो म्हणपाक लागलो तुका म्हणपाक लागलो आमी दर म्हयन्याक 75 रुपया दितात म्हणपाक लागलो. हें हांवें कोणाक सांगूं ना. म्हाका म्हळें 75 रुपया पावनात ते, दुसरो कोण तरी घेता आसतलो. आनी तांतल्यान आमची इश्टागत जाली. म्हाका डेली मेळपाक लागलो. आनी मागीर ताणें म्हाका एक दीस सांगलें की आपली रावपाची वेवस्था कर म्हणून. आनी हांव एकलोच रावतालो. हांव प्रियोळचो, म्हजी आवय बापूय प्रियोळ आसतालें. ताका सांगलें तूं मागीर कित्याक रावना, तूं मागीर राव न्ही, तुवें कामां कर, तूं मागीर राव, हांव तुका मदत करता. ताणें सगळें साहित्य हाडलें, आपलें थंय दवरलें, सगळें आपलें सगळें पुस्तक ताणें हाडून दवरलें म्हजे कडेन. पूण हांव कितें जालो, ते एक सांखळ तयार करताले. 18 जुनाक एक हांगा मोठो कार्यक्रम जावपाक आशिल्लो, ताजे खातीर ते सांखळ एक 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 करून मडगांवां जाली, पाड्डें जाली, केपें जाली, कुडचड्यार जाली. ते कुडचडे सगळेंच हांव आशिल्लो. हे गजालीक 2-3 म्हयने गेले. 21 जून 1954 रातचो 12 राती मोंतेर म्हणून जो फामाद आहा काळ, सामको कर्दन काळ म्हणटा ते चळवळीचो. खूब त्रास केले ताणें. कान सामकें तो वास्कीत म्हणटा तो हांगा एक पोलीस ऑफिसर आशिल्लो आनी दोग जाणां घेवन आयलो तो जीप घेवन. आनी 12 वरां ताणें म्हाका धरलो. आतां ताणें म्हाका कसो मारलो, कितें मारलो तें हांव सांगूंक वचना. मार खूब जाणांनी खाला न्ही. रातचो येवन धरलो. 12 वरां ती धरलो येवन. 12 वरां ध्यानीच मनीस अपनी नासतना बानयेन घालून आनी जें
कुयेक म्हणटात ताका तें गावना आशिल्लो आता सांगतना म्हाका दिसता हांसूंक येता न्ही त्या वेळार आकांत न्ही गुरनाथ 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 असो कितें तरी आवाज काडलो टोनी नाशिल्लो त्या टोनी नाशिल्लो हांव दारूक ते गेलें 12 वरांचेर आनी मागीर तांणी मारलो आतां आवय बापूय मारतात तें वेगळें मार खाला आमी आनी मारले उपरांत अपुर्बावी गेल्यात ते मार दुखां नाशिल्लो पूण तांचे खंय एकदम मारप सामकें भयंकर आसतालें न्ही सामकें सुद्दां ते सांगतलो जाल्यार मागीर आनी अशी मूठ मारतालो उबो दवरताले आनी हांगा मूठ मारताले हांगा मूठ जशी मारली न्ही की तुका सेकंड 2 सेकंड तुका अनकॉन्शियस जातालो तूं पडतो जालो परती मूठ मारली मागीर असो कदेराचेर बसप तुका परतो बसप आनी तुगे बरीचेर मारप आनी म्हजे सारको एक मध्यम वर्गीय म्हण तूं एक सुखवस्तू घरांतल्यान आयिल्लो भुरग्याक असलें जें आसा हें तुका स्वप्नांत सुद्दां नाशिल्लें न्ही तातूंत मागीर हांव जेलांत उरलो कितलो काळ सुमार हांव 1 वर्स उरलो 1 वर्स 1 वर्सा परस चड उरलो आनी मागीर भायर सरतकच रक्तातूच आशिल्लें न्ही तें कितें ना कितें करीत रावलो लिबरेशन जालें 1961 19 तारखेक आनी 3-4 म्हयन्यांनी 11 मार्चाक हांवें नवें गोंय सुरू केलें हें पयलें मासीक दिसता पयलें गोंयांतलें मासीक नंबर म्हाका 4 मेळिल्लो नवीन म्हाका दिसता गोमंतक आनी कितें आनी म्हजो नंबर 4 कोंकणी मासीक म्हणजे 1500 कोंकणी 1500 ती म्हयन्याळे न्ही तें कोंकणी 1500 आनी सामकें रिलिजियसली हांवें 8-9 वर्सां तें काडलें आनी तातूंत तुका दामोदर मावजो मेळटलो त्या वेळा वयले जे सुरेश काकोडकार आनी अशे कोण कोण तूं मेळटले आनी तांच्यो कथा घेवन हांव अक्षरशा नाचलां आनी हांव कथाकार जावपाचो तो हांव प्रूफ रिडर जालो सगळीं कोंकणी पुस्तकां जी शाळां घालिल्लीं सुरवातीचीं जीं पुस्तकां ती म्हज्या प्रिंटींग प्रेसान छापल्यात आनी अशें करता करता 1975 हांवें म्हजें तकलेन जालें मागीर हें बंद जालें आनी म्हजें तकलेन जालें कितें आहा की क्रिस्तांवाचें लायफ तरी समजून घेवया कितें काय म्हणून आनी 1975 हांवें गोंयचो मोग सुरू केलो रोमी कोंकणी बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आसतलो अकांत प्रतिसाद मेळ्ळो आनी त्या प्रतिसादांतल्यान आमी दैनीक काडपाक थारायलें ताका घरांतल्यान 2 दैनिकां भायर सरतलीं एक रोमन कोंकणी आनी देवनागरी कोंकणी पुणून 80 दिसाची गोंयभरची पयली पदयात्रा हांवें काडल्या 80 दीस 26 ऑक्टोबर 1980 भायर सरून ही पदयात्रा काडपा फाटलो कितें हेतू आशिल्लो पदयात्रा लोकां कडल्यान पयशे घेवपाचे लोकांचे दैनीक लोकां कडल्यान पयशे लोकांक कोंकणी बाबतींत जागृत करप कळ्ळें क्रिस्टोफर फॉसेक आशिल्लो आतां रोलंड मार्टीन जो गोवा केनाचो तो आशिल्लो अशे कितलेशेच अथानी साल्दाना आशिल्लो फादर फालेरू म्हणटा तो आशिल्लो म्हजीं भुरगीं शिकतालीं तीं समीर IIT शिकतालो तो जॉयन जालो ही भुरगीं मेडिसिनाक केल्लीं आसतलीं तेन्ना ती जॉयन जालीं सत्याग्रह कित्याक आतां आनीक आज अशी गरज कित्याक दिसली की आझाद मैदानाचेर वचून वता भितर अर्द आदेश काडचो आनीक गोंयाक ज्या इशूंनी आज त्रास केला ते इशू लोकां मुखार हाडचे कित्याक सत्याग्रह म्हणटा तो ताका वेळ लागना तुका जेन्ना दिसता आपणाक सत्य होलमलें म्हणून तुवें आवाज काडपाक जाय तशें पळोवपाक गेल्यार आयुश्यभर आमी सत्याग्रहूच केला अशें म्हणपाक जाता पूण हो सत्याग्रह आज कित्याक करीनसो दिसलो हाजे फाटलें कारण आसा तें कारण म्हणजे हाज्या फाटल्यान काका साहेब कालेलकर आसा काका साहेब कालेलकर तुका खबर आहा शांतीनिकेतनांत प्रोफेसर आशिल्ले गांधीजी जेन्ना आयले आपल्या लोकांक घेवन 10-12 लोकांक घेवन तेन्ना ते तांकां खंय तो ऑपरेशन जालो ते शांतीनिकेतनांत गेले थंय तांची वळख पटली गांधीजी थंय 7-8 दीस रावले आनी गांधीजीक दिसलें की आपल्याक आफ्रिकेंतल्यान आयिल्ले आपल्याक मनीस जाय तातलो हो एक म्हणून आनी तांकांय दिसलें आपणें गांधीजी बरोबर रावचें म्हणून ते संस्कृती भाशा साहित्य हाजे सामके मोठ्यांतले मोठे भाश्यकार कळ्ळें म्हणून गांधीजीक टायम नासतालो म्हणून कन्सल्टंट म्हणून तांकां ते जेलांत व्हरताले ह्या काका साहेबा कडेन आमचो रवींद्र केळेकार 4 वर्सां रावलो चंद्रकांत केणी 4 वर्सां रावलो आनी तांकां गोंयची बाकी बाब बी सगळे वळखीचे आनी ते गोंयकारांक सदांच सुसंस्कृत आनी पुरुशार्थी म्हणटाले सुसंस्कृत बरो हांव ताका थोडोसो पुर्तुगेज येनीन
की ते लोक जे आशिल्ले डिसेन्सी कपडे घालप बी ताका लागून आमगेली वागपां दिल्ली वेगळी आमकां हो गोंयकार म्हूण रोखडें कळटा. बेळगांवां जर तूं मारगांवयल्यान वयशी हो गोंयकार म्हूण रोखडें कळटा. हो सुसंस्कृतपणा बिहेवियरान आनी तुगेलें सुसंस्कृत आनी पुरुशार्थी गोंयकारांक ते पुरुशार्थी म्हणटाले. हांव खूब विचार करता पूण ताणें दाखयलो पुरुशार्थ. स्वातंत्र्य संग्राम गोंयकारांनी गांधी नासतना केलो. जवाहरलाल नेहरू इंडिविज्युअल एडवायस दिवपी नाशिल्ले. गांधी इंडिविज्युअल एडवायस दिताले. गोंयकारांनी एरो व्हरलो तातूंत कितले मेले आनी कितले आनी इतलीं वर्सां सत्याग्रहच केलो तो. मुख्य म्हणजे सद्या हिंसा आशिल्ली तातूंत पूण सत्याग्रहच केलो. ह्या काका साहेबांनी गोंयांक पुण्यभुमी म्हळें. गोंयांक पुण्यभुमी म्हळें म्हणजे गांधीजीन गोंयांक पुण्यभुमी म्हळां. तेन्ना तुमकां कसलो अधिकार. हांव ह्या सरकाराक म्हणना. हांव परत सांगता ह्या फाटलें सरकार हातूंत हो ह्या सरकार आहा की आज गोंयांक पुण्यभुमी म्हणूंक शकता काय कितें. एक म्हाका सांगात गुरुनाथ, तुमी म्हळें की काकासाहेब कालेलकरान पुण्यभुमी म्हणिल्ली. पुण्यभुमी आज तुमकां दिसता की गोंय पुण्यभुमी उरली ना म्हणून हो सत्याग्रह करपाची गरज उप्रासल्या. पुण्यभुमी जर उरली ना जाल्यार पापभुमी जाल्या काय कितें पयलो प्रश्न. आनी जर जाल्या जाल्यार हातूंतली एक टॉप 3 पाप खंयची अशी दिसता तुमकां? पापभुमी जाल्या. आनी टॉप 3 पाप खंयची? हाजेर आमचे कडेन उपाय ना हें पयलीं सांगता हांव तुका. गोंय म्हळ्यार कितें. हांव दोन तुका उदाहरणां दितां. गोंय म्हळ्यार भाडेल. मडगांवां भाडेलां जीं व्हरतात तांचे कडल्यान सचोवटी शिकची. एक दीस काम केलें हांवें 500 रुपया दिले. दुसरे दिसा तें येता सकाळीं आनी बाबा तुवें पळय 2000 रुपया दिले आतां म्हणून तें सांगता. सगळे मडगांवकार जाण भाडेल म्हणटा ती म्हूण हांवें सांगलें की भाडेलाचो पुतळो मडगांवांत प्रवेशद्वाराचेर लायात म्हणून. एक सिंबॉलीक हय. पायलट घे 50-60 वर्सां आज पायलट मोटरसायकल भाडे. एक दीस ताणें अतिप्रसंग केला अशें तुका दिसना बाळांकडे. एक दीस आनी एक दीस एक्सिडेंट केला अशें दिसना. हे मूळ गोंयकार. ही मुरल्यां तांच्या आंगांत रुजल्यां आनी ही आमचे कडेन आशिल्लीं. आमचे कडेन वेगळ्या प्रकारान ती व्यक्त जाताली. तूं घरांत आयलो तुका च्या दिलो कितें. दार सदांच फुडलें दार बंद करपाचें ना. उक्तें आतां कालानुसार कांय बदल जाल्यात ती गजाल वेगळी. पूण तुवें सांगलें आपल्याक 3 दीन तुका हांव स दितां. काजिनो म्हणटा तो इतलो भयंकर सामको आमकां भुरगेपणांत सांगताले काजिनो म्हाका आहा म्हणून. आनी आमच्या आंगार कांटो येतालो अशें कितें तर तें वायट म्हणून. आतां तो सांगड जाला. सांगड मांडवीत सांगड जाल्ले भशेन आनी लोक फोटो मारतात एकदम बरें म्हणून. लज दिसपा सारकी गजाल. नंबर 1 तुम्ही कॅसिनो म्हणटात. एक म्हणटा. नंबर 2 दुसरो मटका घे अथवा कितें म्हळ्यार जुगार हो कासिनो हो जुगार जालो म्हणतो. ती भायरूय जुगार आसा. न्ही प्रॉस्टिट्यूशन. आमचो लोकमत सारकेलो पेपर जो आहा ताणें डिटेल्स दिल्यात सामके. ड्रग्स तिसरो घे कितें सोरो घे. सोरो जो आहा तो गोंयांत परंपरेन आयला. आनी पयलीं म्हणटाले कितें की सोरो गोंयचो पिवपी जो आहा तो मार्गार पडिल्लो दिसना म्हणून. आज 5 प्रवेशद्वार आहात. पयलें घर दिसता तें सोऱ्याचें. भायल्या लोकांक सोरो सप्लाय करपी आमी जाल्यात कळ्ळें. आनी मागीर अपघात घे. अपघात जे आसात तो मॅकियावेली एक तत्व गिन्यान जावन गेलो. तो म्हणटा सरकार जो आहा ते सरकारान तकली लायलेल्या सुर्याक पश्चिमे कडेन वयर काडून वता म्हणून. पण म्हाका एक गजाल सांगात गुरुनाथ बाब, हांव मुद्दम हो प्रश्न कित्याक विचारता कारण तुमी सामके टॉप 6 अशी 5 लिस्ट आउट केली. ही पापां आनी ह्या पापां भितर सद्याक गोंय बरबटला. आनी सरकार पुरस्कार करता सामको. सरकार नेटान ताजे विरुद्ध वावरना. पण एक गजाल आसा की हाजे फाटल्यान आमचे सांस्कृतीक अधपतन आसा, वैचारीक अधपतन आसा काय आर्थीक अधपतन आसा. तुमी खंयची गजालीक हांव राकेश बाबा मरे वच्चे पयलीं विचारता की हांचें मूळ कितें. ही सगळीं पापां फक्त तुमी म्हणटा तशें ती फाफशिल्ली नात तर तांचो पुरस्कार करपा मेरेन आमची मजल जी गेल्या. आनी इतली सगळें जावन सुद्दां एक बारीक इच्छा शक्त ना
की तांचेर आळाबंद हाडपाची. हाजी फाटल्यान कितें आमचें सांस्कृतीक अधपतन, वैचारीक अधपतन, राजकीय अधपतन काय आर्थीक अधपतन? कळ्ळें? पुर्तुगेजा वेळाचेर हांगा जायते लोक आशिल्ले अमूक धर्माचे म्हणून हांव, कळ्ळें, की तांकां पुर्तुगेज गेलो नाका आशिल्लो म्हण तुका आमची फकाणां मारताले ते पुर्तुगेजा वेळ. आनी पांडुरंग मुळगांवकार, गोपाळ कामत, पांडुरंग शिरोडकार, मार्टिस येदे व्हडले टॉप सामके लिडर कॅरेक्टरान सामके, कळ्ळें, तांकां आपटिले. पांडुरंग मुळगांवकाराक पुरुषोत्तम काकोडकाराचेर म्हण तूं टिका जाताली, गरजे शिवाय टिका जाताली, टिका जाताली गरजे शिवाय. पूण पांडुरंग मुळगांवकार जो आसा ताका कुशीन काडलो. सोंपेपणान म्हजे कोतान आर्थीक जें आहा, जमिनी विकली की पयशे, आनी जे सत्तेर गेले ते हे जे आहात मदले कोण जे आसात अधिकारी, तांचे कडेन तांणी कोमनाणे करून जमीन घेवन त्या अचकीत कोट्याधीश जाले. आनी हो एकूच धंदो आज मायनींग ना तो चलता. वचत तो मनीस रियल इस्टेट म्हणटा. आनी प्रत्यक्षान पळयल्यार एक आमदार ना जाचे कडेन कोटी रुपया ना. एक सांगात, खंयचो टप्पो चुकलो असो दिसता? ना कितें जालें, आमचो स्वातंत्र्य संग्राम जो आसा ताचे फाटल्यान एज्युकेशन नाशिल्लें. कारण पुर्तुगेजाचें डिक्टेटोरियल राज्य आशिल्लें आनी एकूच मनात हाका धांवडावपा जाय. ताका लागून शिकिल्ले आनी शिकूंक नाशिल्ले पडल्यात, कळ्ळें. आनी कोणाकूच कल्पना ना की लिबरेशन आतां इंडियान लिबरेशन स्वातंत्र्य मेळटकूच काँग्रेस सत्तेर आयली. एक लक्षांत दवर, आमचो स्वातंत्र्य संग्राम हो सालाजाराच्या विरुद्ध आमी म्हणटात, पूण हो नेहरूक कंपेल करपाक आशिल्लो ताका धांवडावपाक. सालाजार तसो वचपाचो नाशिल्लो, कळ्ळें. आमकां जाय आशिल्लें नेहरून कोणाय भशेन हाका धांवडावचो म्हणून. आनी ते म्हणटा 14 वर्सां लायलीं म्हणून. हांव तांकां म्हणटा आमी स्वातंत्र्य सैनीक जाले नेहरूक लागून म्हणून आनी लोहियाक लागून म्हणून. जर 1947 जर वल्लभभाई पटेलान, आतां तुमी वल्लभभाई पटेल व्हडलीं नांवां घेतात न्ही, फूक मारून जर पुर्तुगेजाक धांवडायलो, आमी नागेश आनी हांव स्वातंत्र्य सैनीक इतले जे जाले ते जावचे नाशिल्ले. आनी आमकां सांगपाक मेळचें नाशिल्लें. नेहरू आनी लोहिया परत परत सांगताले स्वातंत्र्य जें आसा ताका लडपाक जाय म्हणून, मार खावपाक जाय म्हणून, मरपाक जाय म्हणून, कळ्ळें. आनी हें सगळें आमी करून दाखयलें. हो पुरुशार्थ आमगेलो. पूण अजाप म्हणटा तें की स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या नंतर अचकीत कल्पना सुद्दां नेहरून म्हळें, नेहरू की सगळे लोक आपणाक जाय म्हणटात, म्हाका हें जाय, भाशा जाय, म्हाका राज्य जाय, हे म्हणटात आमकां नाका, आमकां नाका. अजीब वो के लोक म्हणून. आनी गोंय महाराष्ट्रान घालपाक जाय. म्हाका एक गजाल सांगात, फायनल, म्हजो वेळ सोंपता. आज तुमी सत्याग्रह करतात, तुमची एक गोंयच्या ह्या पुनरुत्थाना खातीर एक सल्लो कितें करचें? आमचो सल्लो म्हणजे पळय, कवी म्हणटा तो सर्वश्रेश्ठ. आनी वाल्मिकीन रामायण बरयलें जावं सांगलें तें तशें घडलें अशें लोक मानपाक लागले. घडलें अशें. आज जर सांगत राम जावनाशिल्लो म्हणून लोक तुका मारपा येतात, कळ्ळें. म्हूण कवी कितलो श्रेश्ठ आसता पळय. आमचे कवी बाकीबाब बोरकार, मुद्दाम ते हांवें पुस्तक काडलां कवितांचें. दामोदर अच्युतकार, स्मरुनी गोमंत देवी ही कविता जी आहा ती अजरामर कविता, मराठी कविता ती. आमचो शणै गोबाबाचें गोड म्हजें गोंय, सुंदर म्हजें गोंय. म्हाका जाय विकास जाल्लो जाय, विकास जाल्लो नाका. लोक म्हणटात आमकां विकास जाल्लो नाका न्ही, पूण हें मूळ जें आसा तें गोंयचें आसपाक जाय. हें मूळ कशें हाडचें, निराशावाद ना, पूण म्हाकाय सांगू ह्या एजीचेर म्हाका 90 वर्सां जाल्लीं आसात ऑलरेडी, ताजे पयलीं हांव, कळ्ळें. पयर आमचो हें जालो न्ही, सत्कार जालो, बरोबर, कळ्ळें. पूण दिसता वता आसतना की गोंय निमाणें एकटो कोण तरी गुडगेन वयर सरलो म्हणून बाकीबाबाची कविता आहा. उलो मारलो म्हणून तरणाटे देंवचे नात. एकटो कोण तयार जाता आनी झुपकून तो येता, जसो पुंडलीक आयलो असो, शिवराज आयलो असो, कळ्ळें. तो ताका आमी रावतात. ती पोटिडक जाय. पोटिडक समाजाक जेन्ना जाता तेन्ना स्वातंत्र्य